नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी परीक्षा पे चर्चाच्या 8व्या सत्रांत विद्यार्थ्यांक केलें मार्गदर्शन. ताणाचेर लक्ष केंद्रीत न करपाचें केलें आव्हान. परीक्षा पे चर्चाच्या खासा सांखळेच्या रवींद्र भवनात जाल्लें प्रदर्शन. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी विद्यार्थ्यांक सकारात्मक मार्गदर्शन केल्ले बद्दल प्रधानमंत्र्यांचे आठयले उपकार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सावन फ्रांस आनी अमेरिकेच्या भेटेर. रक्षा, वेपार तशेंच AI विशीं ह्या भोंवडी वेळार जातल्यो म्हत्वाच्यो चर्चा. बंगळुरूंत एरो इंडिया 2025 संरक्षण प्रदर्शनाची जाली सुरवात. एरो इंडिया भारतीय संरक्षण आणि शक्तीचे प्रदर्शन घडोवपी महाकुंभ. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी दिली गवाय. भारतीय ऊर्जा सप्तक 2025 नवी दिल्लींत जातलें आयोजीत. 2026 वर्सा सावन गोंयांत नियमीत स्वरुपान जातलें आयोजन. नैसर्गिक गॅस मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी दिली म्हायती. आतां खबरो विस्तारान. आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी परीक्षा पे चर्चा ह्या विद्यार्थ्यांबरोबर संवाद साधपी तांच्या कार्यावळीच्या 8व्या भागांत वांटो घेतलो. आयची कार्यावळ दिल्लींतल्या सुंदर नर्सरी संकुलांत आयोजीत जाल्ली. ह्या कार्यावळींत देशभरांतल्या वेगवेगळ्या राज्यांतल्यान आयिल्ल्या 36 विद्यार्थ्यांनी प्रधानमंत्र्यां सयत संवाद साधलो. परीक्षा पे चर्चाच्या ह्या सत्रांत नोंदणीचे साबार विक्रम मोडटना ह्या वर्सा 3,56,00,000 विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालकांनी कार्यावळी खातीर नोंदणी केल्ली. ह्या वेळार विद्यार्थ्यांकडेन उलयतना प्रधानमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांक परीक्षे वेळार ताण पेलपाचे गुरुमंत्र दितना आपले लक्ष ताणाचेर केंद्रीत करनासतना आपल्या मोखीचेर लक्ष दिवचे अशें आवाहन तांणी केलें. हमारे समाज जीवन में दुर्भाग्य से ऐसा घुस गया है कि अगर हमने स्कूल में इतना नंबर नहीं लाया, 10th में इतना नहीं आया, 12th में इतना नहीं आया, तो जैसे जिंदगी तबाह हो जाएगी. Yes, sir. और इसलिए पूरे घर में तनाव 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 हो जाए. तो रात माँ बाप को तो समझा नहीं सकते. अब तो एग्जाम के 2 महीने बचे होंगे. अब उनको कहो माँ अभी भाषण मत दो, ऐसा तो नहीं कर सकते. आपने अपने आप को तैयार करना. इसका मतलब आप पर प्रेशर है. बैट्समैन उस प्रेशर की परवाह नहीं करता. उसका पूरा ध्यान उस बॉल पे होता है. अगर आप भी इस प्रेशर को मन में न लेते हुए अपना ध्यान, आज मैंने इतना पढ़ना तय किया, ये अगर कर लेते हैं, आप आराम से उस प्रेशर में से भी अपने आप को दिखा सकते. तशेंच भुरग्यांक फुडारपणान मुखार सरपाचें आव्हान करतना फुडारपण म्हळ्यार फक्त सगळ्यांक एकठांय हाडून कामां करप न्हय, जाल्यार आपल्या पंगडांतल्या दर एकल्याचो विश्वास मेळोवप तितलेंच म्हत्वाचें आसता अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. आपके अगल बगल के लोग आपके स्वीकार कर रहे हैं. आप उनको ज्ञान झाड़ दोगे तो कोई स्वीकार नहीं करेगा. आपके व्यवहार को वो स्वीकार कर. आप स्वच्छता के लिए भाषण झाड़ दिया और खुद गंदा कर रहे हो, तो फिर वो आप लीडर नहीं बन सकते. लीडर बनने के लिए टीम वर्क सीखना बहुत जरूरी है. धैर्य बहुत आवश्यक होता है. कभी क्या होता है, एक आध को काम दिया और उसने किया नहीं, तो फिर हम उस पर टूट पड़ते हैं. हम उसको कहते हैं क्यों नहीं किया, तो लीडर नहीं बन सकते. Yes, sir. अगर किसी को काम दिया तो उसकी क्या कठिनाई थी, और एक सिद्धांत अगर हो, जहां कम वहां हम. Yes, sir. अपने साथियों को जहां कुछ कमी महसूस हो तो मैं पहुंच जाऊं. उसको तकलीफ हो रही, मैं पहुंच जाऊं. उसका विश्वास बढ़ेगा और बाद में वो फील करेगा ये तो मैंने किया, मैंने खुद ने किया. ये ठीक है, 80% आपने मदद की थी, Yes, sir. लेकिन उसको लगेगा मैंने किया. वो उसका विश्वास बढ़ाएगा, और ये विश्वास जो है वो आपकी लीडरशिप को मान्यता देता है. विद्यार्थ्यांक परीक्षेविशीं मार्गदर्शन करतना तांणी फक्त परीक्षे पुरतेच न्हय, जाल्यार आयुश्यांतल्या अणभवांतल्यान नियमीतपणान शिकप गरजेचें आसा, आनी ह्या शिकपाच्या सकारात्मक वृत्तींतल्यान तांकां आयुश्यभर फायदो जातलो अशें प्रधानमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांक सांगलें. आखिर हम पढ़ाई क्यों करते हैं? आगे के क्लास में जाने के लिए. हाँ सर. हम हर स्तर पर अपने सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई करते हैं.
जब आप शिशु मंदिर में थे उस समय आपको बताया गया, आपको उस समय लगा होगा कि ये क्या मेहनत करवा रहे हैं, क्या पढ़ाते हैं, मुझे माली तो बनना नहीं है, मुझे फूल की क्यों बात बताते हैं। और इसलिए मैं हमेशा परीक्षा पे चर्चा करने वालों से उनको भी, उनके परिवार को भी कहता हूँ, उनके टीचर्स को भी कहता हूँ कि बच्चों को आप दीवारों में बंद करके एक प्रकार से किताबों में का ही जेल खाना बना दें तो बच्चे कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। उनको खुला आसमान चाहिए, उनकी पसंद की कुछ चीजें चाहिए। अगर वो अपनी पसंद की चीजें अच्छे से करता है तो पढ़ाई भी अच्छे से कर लेगा। परीक्षा ही सब कुछ है जिंदगी में, इस प्रकार के भाव से नहीं जीना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रान्सचे राष्ट्रपती मॅक्रो हांच्या निमंत्रणावेल्यान 10 ते 12 फेब्रुवारी फ्रान्स भेटेर वता। थंय ते पॅरिसान AI एक्शन समिटाची सह अध्यक्षताय करतले। तशेंच मजारग्यूज युद्ध समाधी स्थळार ते शहीद भारतीय सैनिकांक आर्गां दितले। उपरांत अमेरिकेच्या राष्ट्रपतींच्या निमंत्रणावेल्यान 2 दिसांच्या अमेरिका दौऱ्यार वतले। ह्या भेटे खातीर भारत आनी अमेरिके मदीं व्यापक जागतीक रणनीती भागीदारी घटमूट जातली अशी आस्त आसा। आयज कर्नाटकांतल्या बंगळुरू हांगा भारताच्या संरक्षण मळार जावपी उल्लेखनीय उदरगतीचे प्रदर्शन करपी भव्य दिव्य एरो इंडिया 2025 ह्या कार्यावळीचे उक्तावण जालें। केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांच्या हस्तुकीं उक्तावण जाल्ल्या ह्या कार्यावळीक संरक्षण राज्यमंत्री संजय सेठ तशेंच कर्नाटकाचे उपमुखेलमंत्री DK शिवकुमार हांणी वांटो घेतलो। बंगळुरू ह्या आयोजीत ह्या संरक्षण प्रदर्शनी देश विदेशातले भागीदार तशेंच गुंतवणूकदार वांटो घेतात। उक्तावण सुवाळ्यान उलयतना संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी एरो इंडिया हे प्रयागराज हांगा आयोजीत महाकुंभा सारखे संशोधन तशेंच भारताची शक्त आनी पराक्रम संवसाराक दाखोवन दिवपी महाकुंभ जावन आसा अशी गवाही दिली। एरो इंडिया के रूप में आज से भारत में एक और महाकुंभ का प्रारंभ हो रहा है, जहां एक तरफ प्रयागराज का महाकुंभ आत्मसंधान का कुंभ है तो वहीं दूसरी तरफ एरो इंडिया का यह महाकुंभ अनुसंधान का कुंभ है। जहां एक तरफ प्रयागराज का महाकुंभ आंतरिक मजबूती पर ध्यान दे रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एरो इंडिया का यह महाकुंभ हमारी बाहरी मजबूती पर ध्यान दे रहा है। जहां एक तरफ प्रयागराज का महाकुंभ भारत की संस्कृति को दर्शा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एरो इंडिया का यह महाकुंभ भारत की शक्ति को दर्शा रहा है। एक तरफ जहां परंपरा और अध्यात्म का महाकुंभ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पराक्रम और आयुध का महाकुंभ चल रहा है। एक सशक्त देश हेच एका शांत देशाची बुनियाद जावन आसता। तेन्ना देशान शांती आनी एकचार घडोवन हाडपाक पयलीं सगळ्यांक एकठांय येवन देशाक सशक्त करप गरजेचें आसा आनी हातूनच वर्ल्ड ऑर्डराची बुनियाद निर्माण जातली अशें राजनाथ सिंग हांणी मुखार सांगलें। हासिल नहीं की जा सकती। शांति का बट वृक्ष शक्ति की जड़ों पर ही खड़ा रह सकता है। मेरा मानना है कि हम सबको मिलकर मजबूत होना होगा, तभी जाकर हम शांति सुनिश्चित कर पाएंगे। मजबूत होकर ही हम एक बेटर वर्ल्ड ऑर्डर के लिए काम कर पाएंगे। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी प्रयागराजान त्रिवेणीच्या पवित्र संगमाचेर स्नान केले तशेंच गंगेक पुष्प अर्पण केले। सगळ्या लोकांच्या भलायकेची प्रार्थना तांणी ह्या वेळार केली। राष्ट्रपतींच्या महाकुंभ भेटेक लागून सुरक्षेचो कडक बंदोबस्त केल्लो। ह्या वेळार उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ आनी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हजर आशिल्ल्यो। महाकुंभान वांटेकार जावपी भक्तांची संख्या वाडतूच आसा। आता मेरेन 44 कोटी लोकांनी हांगा स्नान केला। लोकसभा आणि राज्यसभेन 2025-26 अर्थसंकल्पाचेर चर्चा जाली। तातूंत आयकरान मध्यम वर्गातल्या ल्हानशा भागाक थाकाय दिल्या पण व्हडल्या भागाकडे दुर्लक्ष केला अशे आरोप प्रत्यारोप राज्यसभेन जाले। शेतकी, भलायकी, शिक्षण, समाज अशा क्षेत्रांनी अर्थसंकल्पान सारकी तजवीज करूंक ना अशें पी चिदंबरम हांणी सांगलां।
दिल्लीत आयोजित जाल्ल्या परीक्षा पे चर्चाच्या 8व्या भागाचे थेट प्रसारण गोयच्या विद्यार्थ्यां खातीर रवींद्र भवन सांखळी हांगा आयोजित जाल्ले। कार्यावळीन विद्यार्थ्यां सयत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी लेगीत वांटो घेतलो। दिवचले तालुक्यांतल्या 800 परस चड विद्यार्थ्यांनी ह्या कार्यावळीक हजेरी लायली। कार्यावळीन उलोवप करतना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या विद्यार्थ्यांक उर्बा दिवपी ह्या मोहिमे खातीर परबी भेटयतना देशाच्या प्रधानमंत्र्यांकडल्यान मेळिल्ले हे मार्गदर्शन विद्यार्थ्यांक आपल्या आयुष्यात सकारात्मक दिका मेळोवपा खातीर भोव म्हत्वाचें थारता अशें मुखेलमंत्र्यांनी नमूद केलें। हो कार्यक्रम आपल्या फायद्याचो आहा। ह्या कार्यक्रमांतल्यान आपल्याक खूब कितें मेळटलें। हांव ताजेर चड वेळ उलोवचो ना। परीक्षा पे चर्चा ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान म्हणजे आमी जाका म्हणटा नेशन बिल्डर्स, आमचे देशाचे देश घडोवपी भुरगे कशे आसचे आनी तेंच्यांनी परीक्षेचे टेन्शन घेवचें न्ही। परीक्षा हो उत्सव म्हणून मनोवचो। कसलेच टेन्शन जर आयले आसत जाल्यार ते टेन्शन आपल्याक शेअर करपाचें आसा आनी तेच विचार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आमच्या मुखार मांडटा। ती परीक्षा सुद्धा आमी एन्जॉय करची। 2047 वर्सा मेरेन विकसित भारत निर्माण करपाचे ध्येय आखतना आयच्या विद्यार्थ्यांक सकारात्मक मार्गदर्शन दिवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या ध्येयाची बुनियाद दवरता अशें मुख्यमंत्र्यांनी मुखार सांगलें। तशेंच आयची भुरगीं देशाचो फुडार जावन आसा तेन्ना तांकां अचूक मार्गदर्शन करप म्हणजेच देशाच्या फुडाराक आकार दिवप जावन आसा अशें तांणी मुखार सांगलें। कार्यक्रम में सभी ऑल तालुकात में सभी बच्चे पार्टिसिपेट हुए और सभी बच्चों ने ये कार्यक्रम वर्चुअली देखा। मैंने खुद इस कार्यक्रम को हमारे साखली के रविंद्र भवन में अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 800 बच्चों के साथ इस कार्यक्रम को आज अटेंड किया। मैं फिर एक बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। हमेशा के लिए हर सेक्टर में वो मोटिवेटिंग करते रहते हैं और बच्चे तो अपने देश की भावी पीढ़ी हैं, अपने देश की यानी दे आर द इंस्ट्रूमेंटल इन द विकसित भारत 2047। तो सही में यही बच्चे विकसित भारत के फाउंडेशन स्टोन डालने वाले बच्चे रहेंगे। यही बच्चे आगे इस देश का भविष्य रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या सयत परीक्षा विशीं चर्चा केले उपरांत कांय विद्यार्थ्यांनी ह्या सत्रा विशीं प्रतिक्रिया दिल्यो। परीक्षेचो काळ हो विद्यार्थ्यां खातीर खूब ताण निर्माण करपी आसता आनी अशा वेळार म्हालगड्या जाणकारांनी दिल्लें मार्गदर्शन हे विद्यार्थ्यां खातीर भोव मोलादीक थारता। आयजकालच्या सर्तीच्या काळान खासा करून विद्यार्थ्यांक आपल्या फुडारा विशीं आनी स्थिरते विशीं भयंकर ताण आयिल्लो पळोवंक मेळटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयच्या परीक्षा पे चर्चा सत्रांत मुखेलपणान हो ताण कमी करपाचेर भर दिलो। तांचें मार्गदर्शन हे सदांच उर्बा दिवपी आसता आनी सकारात्मक दिकेन मुखार सरपाक प्रेरणा दिता अशें कांय विद्यार्थ्यांनी प्रतिक्रिया दितना दूरदर्शनाक सांगलें। जो नया फॉर्मेट में जो परीक्षा पर चर्चा 2025 का था, उसमें प्रधानमंत्री जी ने हम सब बच्चों के साथ अपने एक दोस्त की तरह बात करी, जिससे सब बच्चों को बहुत ही प्रोत्साहन मिला। प्रधानमंत्री जी ने हमारी जो रोज़मर्रा की दिक्कतें हैं और हमारी एग्ज़ाम की दिक्कतें हैं उनको हाईलाइट करा, जैसे मानसिक संतुलन हमारा एग्ज़ाम के दौरान, हमारी स्वास्थ्य हेल्थ हमारी मतलब, इसलिए हमारी स्लीप शेड्यूल, हमारा टाइम टेबल एग्ज़ाम के दौरान, इन सबको प्रधानमंत्री जी ने हाईलाइट करा, जो कि एज अ स्टूडेंट बहुत अच्छा लगा। इससे मैं बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित हूँ अपने एग्ज़ाम देने के लिए और मैं वेट नहीं कर रहा कि मेरे एग्ज़ाम कब हो, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने हमें एग्ज़ाम को एक त्यौहार की तरह बनाने के लिए उत्साहित करा। जो डर होता है एग्ज़ाम के प्रति, उससे दूर करने के लिए उन्होंने हमें काफ़ी सलाह दी। जैसे उनके द्वारा बोला गया हर एक शब्द हमें अपने लक्ष्य में अग्रसर करता है और हमें अपने तनाव को दूर करने में काफ़ी मदद करता है। गोंयांत सांखळेच्या रवींद्र भवनात आभासी प्रणाली वरवीं परीक्षा पे चर्चा ह्या सत्रांत वांटेकार जाल्ल्या गोंयच्या विद्यार्थ्यांनी लेगीत दूरदर्शनाक प्रतिक्रिया दितना प्रधानमंत्र्याकडल्यान मेळिल्ल्या मार्गदर्शना विशीं खोस उक्तायली। आमकां हो कार्यक्रम करून बरें दिसलें आनी असले कार्यक्रम परत करपाक जाय आनी सगळ्या स्टुडंट्सांनी
प्रायम मिनिस्टरान मोटिवेट केलें की तांकां टेंशन घेवपाचें ना. आमकां सरान सांगले बद्दल आमकां बरें दिसलें. आतां फुडली जी एग्जाम येतली तेच्या आमी टेंशन घे. आतां आमी फुडली एग्जाम येतली तर टेंशन घेवचें ना. इजी अशें परीक्षा पास जातले आनी अशे उत्सव जावपाकच जाय. इंडियन रेसिंग फेस्टिवल 2025 गोंयांत हाडपा हेता नामनेचे चित्रपट अभिनेते जॉन एब्राहिम हांणी काल पणजे हांगा पत्रकार परिशद आपोवन पुराय आयोजनाची म्हायती दिली. ह्या कार्यावळीन गोंयचे वतीन गोवा एसीस हो पंगड वांटेकार जाता अशी म्हायती दितना पर्यटन खात्या कडल्यान मुळावी मंजुरी मेळोवन बेगोबेग साबार औपचारीक मंजुरी मेळोवन ही कार्यावळ गोंयांत हाडपाचें ध्येय आसा अशें जॉन एब्राहिम हांणी सांगलें. तशेंच नोव्हेंबर म्हयन्यांत ही कार्यावळ गोंयांत हाडटले अशी आस रेसिंग प्रमोशन प्रायवेट लिमिटेडाचे संचालक अखिलेश रेड्डी हांणी उक्तायली. Come here for the Indian Racing League, and we have the Goa team, Goa Aces, J Racing. So we are very excited to be here. And हमारी ख्वाहिश है कि यहाँ के जो टूरिज्म मिनिस्टर है गोवा में, he supports street racing और preliminary permissions हमें मिले हैं from the tourism department. तो ख्वाहिश है कि हम इसको पूरा करें और रेसिंग को गोवा में लेके आए. So the season it will start from August till November और यहाँ पे गोवा में we are trying to do it in the month of November. गोयचे पंचायत मंत्री मोविन गुदिनो हांच्या हस्तुकी चिकोणा बोगमाळो हांगा नव्या पंचायत घर तशेंच कम्युनिटी हॉलाचे बुनयादी फातर बसयलो. हे दोन्ही प्रकल्प दीनदयाळ पंचायती राज साधन सुविधा उदरगत येवजणे अंतर्गत उबारपाचे आसात. ह्या प्रकल्पांतर्गत थळाव्या लोकांक बऱ्यो सुविधा दिवपाचो हेत राखून ह्या संकुलान लोकांचे सोयी खातीर लिफ्ट, पोस्ट ऑफिस, बँक, सरकारी कार्यालयां, तरणाट्यांच्या फिटनेसा खातीर जिम, प्रशिक्षण केंद्रां तशेंच हेर सुविधांचो आस्पाव आसतलो. केंद्रीय पेट्रोल आनी नैसर्गिक गॅस मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी आयज पत्रकार परिशद आपोवन भारतीय उर्जा सप्तक 2025च्या आयोजना विशीं म्हायती दिली. ह्या वेळार उलयतना 2025 वर्साचें हें आयोजन नवी दिल्ली हांगा 11 ते 14 फेब्रुवारी मजगतीं जातलें अशें तांणी सांगलें. तशेंच कार्यावळीन उलोवप करतना फुडल्या वर्सा म्हणजे 2026 सावन ह्या वर्सुकी कार्यावळीचें आयोजन गोंयांत नियमीतपणान जातलें अशी म्हायती लेगीत तांणी दिली. तेल आनी नैसर्गिक गॅस महामंडळा वतीन गोंयांत 2040 एकर जमनीचेर उबारतल्या भव्य संकुलान हें आयोजन करतले अशें तांणी मुखार सांगलें. So within 3 years from the time we started in Bengaluru, Goa, third one in Delhi, and the next one, 2026, will be in its permanent home, where the ONGC is developing a 240-acre site, which will be a conference tourism site, and which will also be the home of the 4th edition of IEW, which will be in February 2026. IEW 25 is poised to be bigger, diverse, and more impactful than its previous 2 editions. It will span 1 lakh square meters. Compared to IEW 23 and 24, this one will have 65% higher exhibition space, which will here be 28,000 square meters. 105 conference sessions, which is 24% higher than 23 and 15% higher than last year. More than 70,000 delegates, which is 55% higher than 2024 and 89% higher than 2023. 500 speakers from India and abroad, which is 38% higher than 2024 and 58% higher than 2023. It will have 700 plus exhibitors, which is 57% higher than 2024 and 115% higher than 2023. केंद्रीय भलायकी मंत्री JP नड्डा हांणी आयज राष्ट्रीय जनऔषधी प्रशासन अभियान चालीक लायलें. ह्या अभियाना अंतर्गत देशांत 13 राज्यांनी सक्रीय आशिल्ल्या लिम्फेस्टिक फिलेरियसिस ह्या रोगाचें निर्मूलन करपाचें ध्येय मंत्रालयान आंखलां. आभासी प्रणाली वरवीं देशभरांतल्या भलायकी अधिकाऱ्यां कडेन संवाद साधतना शारिरीक विकृती निर्माण करपी ह्या दुयेंसाचें निर्मूलन करपा हेतान 10 फेब्रुवारी सावन 111 जिल्ल्यांत सुरू जावपी मोहिमे अंतर्गत 17 कोटी परस चड लोकांक फुकट वखदां दितले अशें भलायकी मंत्र्यांनी सांगलें.
तशेंच पत्रकारांक ह्या मोहिमेविशीं माहिती दितना 2027 मेरेन देशांतल्या ह्या रोगाची पाळामुळां हुमकाळून उडोवपाचें ध्येय भलायकी मंत्रालयान आंखलां अशें तांणी सांगलें. खुशी की बात यह है कि लिम्फेटिक फिलारिसिस से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हमको मुक्ति पाना है, जिसका वर्ष 2030 है, लेकिन हम लोगों ने रिजॉल्व किया है कि हम 2027 तक बाय 2027 हम इसको पूरा करेंगे और 2027 तक अगर पूरा करना है तो स्टेट्स की मदद, क्योंकि ज़मीन पर आप ही हैं, आप ही उसको पूरा कर सकते हैं। और मैंने जो मंत्रीगण को आमंत्रित किया इस बैठक के लिए, उसका मूल उद्देश्य ये है कि आपके पर्सनल इन्वॉल्वमेंट के माध्यम से, आपके व्यक्तिगत देख रेख में यह काम और तीव्र गति से होगा और इसको एक सीरियसनेस मिलेगी, इसको एक सिद्धि की ओर ले जाने में ताकत मिलेगी, ऐसा हम मानते हैं. खबरापत्रांत आतां घेऊया एक ल्हानसो विसव. ओटीटी पर है किसकी धूम, अभिमानी है मनोरंजन से भरपूर. डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर. विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. केंद्रीय मंत्री SP बघेल हांणी 27 वर्सां उपरांत दिल्लींत सत्ता मेळोवपी भाजपाच्या फुडल्या कृती योजनेविशीं दूरदर्शना सयत खासा भासाभास केली. ह्या वेळार उलयतना दिल्लींत आतां आरोप प्रत्यारोपाचें राजकारण सोंपलां आनी थंय सुरू आशिल्ल्यो वेगवेगळ्यो येवजण्यो चालू उरतल्यो, पूण ह्या साबार येवजण्यांनी तशेंच दिल्लीच्या एकंदरीत राजकारणांत आनी प्रशासनात पारदर्शकता येतली अशें उतर तांणी दिलें. त्या भायर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगिल्ल्या प्रमाण राजधानी दिल्लींत हे मुखार परिवर्तनाची गवाय दिवपी उदरगत जातली अशें लेगीत तांणी ह्या वेळार सांगलें. जो संकल्प पत्र है, मेरे 7 कार्यकाल के राजनीतिक जीवन में इतना अच्छा संकल्प पत्र मैंने नहीं देखा, जिसमें लगभग हर वर्ग को टच किया गया है. जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री जी ने गेम चेंज कर दिया अपनी पहली सभा में, क्योंकि ये जो कल्याणकारी योजनाएं सो कॉल्ड थी, उससे जनता वोट डाल रही थी, क्योंकि लोअर मिडिल क्लास का दिल्ली है, दिल्ली रूटीन जोन नहीं है पूरा. जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सभी योजनाएं यथावत रहेंगी, ऊपर से उन्होंने कहा उसमें गुणवत्ता रहेगी, और तीसरी बात कहा उससे करप्शन दूर होगा. करप्शन कोई करके फिर आराम से धूल डाल के चला जाए, केवल सत्ता परिवर्तन ही सब कुछ नहीं होना चाहिए, व्यवस्था परिवर्तन भी दिल्ली की जनता को महसूस होनी चाहिए. तो एक तो ये है कि करप्शन कितना किया है वो एक उजागर होना चाहिए, और दूसरा जो विकास बाधित था, मुझे सबसे अच्छा लग रहा कि तू मैं की राजनीति, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, सुबह प्रातः वंदनीय LG को याद करना मुख्यमंत्री के द्वारा और मोदी जी को की आलोचना करना, अब ये सब बंद हो जाएगा. अब पूरी ताकत से तीनों संस्थाएं दिल्ली के विकास में लग जाएंगी. अमेरिकेन सत्तेर आयल्या उपरांत एका फाटोफाट एक राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प क्रांतिकारी निर्णय घेत आसात. आयज तांणी जाहीर केल्ल्या निर्णया प्रमाण अमेरिकेन अस्तित्वात आशिल्ल्या
धातू कराशिवाय स्टील आणि एल्युमिनियमच्या आयातीचेर हे मुखार 25% कर लागू करतले अशें सांगलां. हो कर मंगळारा किंवा बुधवारा सावन चलणुकेन येतलो अशें लेगीत ट्रम्प हांणी आयज घोशणा केली. अमेरिकेन मुखेलपणान कॅनडा, ब्राझील, मेक्सिको, साऊथ कोरिया आनी व्हिएतनाम सावन ह्या दोनूय धातूंची पुरवण जाता. 18 वर्सां पिरायेचेर बुद्धीबळान संवसारीक वस्तादपण मेळोवपी भारताचो डी गुकेश हाका जर्मनी हांगा आयोजीत फ्री स्टायल चेस ग्रँड स्लॅम सर्तीन एका फाटोफाट एक हार पत्करची पडटा. उपांत्य फेरयेच्या पयल्या खेळांत ताका संवसारीक क्रमवारीन 3ऱ्या क्रमांकाचेर आशिल्ल्या फाबियानो कार्वोना हाणें हारयले. सर्तीत टिकून उरपा खातीर गुकेशाक फाल्यां जावपी उपांत्य फेरयेच्या 2ऱ्या खेळांत टायब्रेकर करचो पडटलो. काल जाल्ल्या उपांत्य फेरयेच्या खेळांत संवसारीक क्रमवारीन पयल्या क्रमांकाचेर आशिल्ल्या मॅग्नस कार्लसन हांणी निमण्या 9व्या फेरयेंत गुकेशाक हारयल्ले. 2024 वर्साच्या डिसेंबर म्हयन्यांत डी गुकेश हांणी संवसारीक बुद्धीबळ सर्तीन वस्तादपण जोडिल्लें. भारत आनी इंग्लंडा मजगतीं सुरू आशिल्ल्या 3 खेळांच्या एका दिसाच्या खेळामाळीच्या 2ऱ्या खेळांत भारतान सेगीत 2ऱ्या खेळांत काल इंग्लंडाचेर 4 गडी राखून जैत जोडून खेळामाळयेचें वस्तादपण आपल्या नांवार केलें. काल रातचे कटक हांगा जाल्ल्या खेळांत भारतीय पंगडान सेगीत 7वे फावट इंग्लंडा आड मायदेशान जैत नोंद केला. 305ची मोख साधताना भारतीय पंगडान 44.3 षटकांनी 6 गडी वगडावन 308 धांवड्यो जोडल्यो. भारताचे कर्णधार रोहित शर्मा हांणी 119 धांवड्यो केल्यो. तशेंच शुभमन गिल हांणी कालच्या खेळांत 60 धांवड्यो नोंद केल्यो. ह्या खेळामाळेंतलो 3रो आनी निमणो खेळ बुधवारा अहमदाबाद हांगा जातलो. आतां पळया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 34.0 सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 22.4 सेल्सियस नोंद जाला. खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट पळया मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी परीक्षा पे चर्चाच्या 8व्या सत्रांत विद्यार्थ्यांक केलें मार्गदर्शन, ताणाचेर लक्ष केंद्रीत न करपाचें केलें आवाहन. परीक्षा पे चर्चाच्या खासा सांखळेच्या रवींद्र भवनात जाल्लें प्रदर्शन. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी विद्यार्थ्यांक सकारात्मक मार्गदर्शन केल्ले बद्दल प्रधानमंत्र्यांचे आठयले उपकार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सावन फ्रांस आनी अमेरिकेच्या भेटेर रक्षा, वेपार तशेंच AI विशीं ह्या भोंवडीक वेळार जातल्यो म्हत्वाच्यो चर्चा. बंगळुरून एरो इंडिया 2025 संरक्षण प्रदर्शनाची जाली सुरवात. एरो इंडिया भारतीय संरक्षण आनी शक्तीचें दर्शन घडोवपी महाकुंभ. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी दिली गवाय. भारतीय उर्जा सप्तक 2025 नवी दिल्लीन जातलें आयोजीत. 2026 वर्सा सावन गोंयांत नियमीत स्वरुपान जातलें आयोजन. नैसर्गिक गॅस मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी दिली म्हायती. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता. ते खातीर आमचें एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवें OTT ॲप सुरू केलां, जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वयल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आस्वाद घेवचो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.